20 नोव्हेंबराच्यान 55th इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया म्हळ्यारूच इफ्फी स्टार्ट जाता आणि ह्या इफ्फी भितर इंडियन पॅनोरामा सेक्शन ह्या सेक्शना अंडर ज्यो फिल्म स्क्रीन जावपाच्यो आसा तांची लिस्ट डिक्लेअर जाल्या आणि ह्या लिस्टा प्रमाण स्वातंत्र्यवीर सावरकर ह्या मुवीन फीचर फिल्म सेक्शन आसा जे इंडियन पॅनोरामाचे त्याचे उक्तावण जातले. तर लडाखी भाषेचो चित्रपट घर जैसा कुछ ही ओपनिंग नॉन फीचर फिल्म आसतली. तर एकूण 25 फीचर फिल्मां आणि 20 नॉन फीचर फिल्मां ह्या इंडियन पॅनोरामा सेक्शनान 55th इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया अंडर स्क्रीन जावपाची आसा. आणि सगळ्यात म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार कोंकणी नॉन फीचर फिल्म सावट जे डिरेक्ट केल्या शिवम हरमलकर आणि संतोष शेटकर हांणी ते ह्या 55th इफ्फी भितर स्क्रीन जावपाचें आसा. प्रुडंटा खातीर धनश्री मणेकर. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.